नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. आसमान से सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प दे. अमेरिकेचे काँग्रेस हाऊसांत प्रधानमंत्री मोदीन हिंदीतूच न्ही कविता इंग्लिशीतूय ट्रान्सलेट करून सांगली. अमेरिकी सांसदांचो मोदीक प्रचंड रिस्पॉन्स. सभात इतिहासीक 19 खेपे ताळयो, 15 वेळा उबे रावन येवकार, सेल्फी ऑटोग्राफ मोदी नावाचो गजर आनी प्रधानमंत्र्यान सांगली भारताच्या लोकशायेची व्हडविकाय. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. India is the fifth largest economy. And India will be the third largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. This is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. Mr. Speaker, our trusted partnership is like the sun in this new dawn that will spread light all around. आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले. अभी तो सूरज उगा है. दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है. राइजिंग इट्स हेड इन द स्काईज, piercing through the dense clouds with the promise of light. The sun has just risen, armed with a deep resolve, overcoming all the odds to dispel the forces of darkness. The sun had just risen. मोदी आड विरोधक एकठांय. एकामेकांच्या पटना तरी पटनात सगळे एके माचयेर. फुडले लोकसभा वेंचणुकेक कॉमन अजेंडा तयार करता. फुडली बसका शिमलात 10 नाजाल्यार 12 जुलयाक जातली म्हणून खरगे उलयलो. बंगालचे मुख्यमंत्री ममता म्हणटा आमकां विरोधक म्हणू नाकात, आमी देशप्रेमी. राहुल म्हणटा आमी देशा खातीर एकठांय. सध्या चल्लां तें सारकें न्ही. और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है. चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर शिमला में हम वहां फिर मिल रहे हैं. हम ये तय किया है कि वहां पर बैठकर एक एजेंडा बनाएं और उसमें किन किन चीजों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए. और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा. एक होकर एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है. मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं. हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे
फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड। दूसरी बात है वी विल फाइट यूनाइटेडली। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। देश टूट के कगार पर खड़ा है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा इनके पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता, हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए। प्रधानमंत्री मोदी आड युनायटेड अपोजिशन केल्यार पासून तिसरे फावट मोदी सरकार 310+ सीटांनी जिखता। बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे सांगता, गोयचे दोनूय सीट बीजेपीचेच। सामंत सरकाराच्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्याच्या कामगिरीचेर सध्या उलोवप सारकें न्ही। सद्याक 12 मंत्री परफॉर्म करतात। मंत्रिमंडळ बदलाचें कितें तें खंय मुख्यमंत्री थारायतलो। तर मुख्यमंत्री जे कितें निर्णय घेवंक जाय त्या निर्णयाचेर फुडलें जातलें। आज हांव सांगपाक शकना जावचेंच ना किंवा केन्ना जातलें हें आज स्पेसिफीक हांव सांगपाक शकना आनी राजकारणा भितर तूं सांगूंक शकना जावचेंच ना अशें सांगपाक शकना। त्यामुळे योग्य वेळाचेर ते योग्य निर्णय घेतले, पण तो निर्णय घेवच्या पयलीं डेफिनेटली आमकां सांगतले। आयज तरी तेंचे तकलेन तशें आसना जाल्यार तेचें डिस्कशनूय दिल्लीक कांयच जावना, इतलें हांव सांगपाक सोदतां। जरी आमी जाणा की तो मुख्यमंत्र्याचो अधिकार एज अ पार्टीचे अध्यक्ष, तुमकां दिसता मंत्रिमंडळ फेरबदल जावंक जाय, कोण तरी कमी काम करता बीन अशें कितें तुमकां दिसता? कित्याक तुमचो लक्ष आसता आजच्या वेळाचेर इट इज टू अर्ली की कोण काम करता कोण ना हें आज सांगप खूब डिफिकल्ट आसा। पूण आजच्या वेळाचेर म्हाका दिसता की 12 मंत्री जे आसात ते काम करतात आनी त्यामुळे फुडलो फेरबदल आनी गोश्टी आसा ते मुख्यमंत्री योग्य टायमाचेर योग्य निर्णय घेतले। पळयता की बिहाराक सगळ्या पक्षांची, विरोधी पक्षांची एक मिटींग चालू आसा, तेंचो लिडर अजून फायनलायज जावंक ना, पूण तो फॉर्मुला ते फाल्यां काही जर गोंयानूय यूज करूं शकतात। म्हणजे सावथ जर सीट तेंच्यांनी काँग्रेसीक दिला आनी बाकी सगळे पार्टी आप जावं तृणमूल जावं सगळे एकठांय जाले तरी पक्षाचेर कितें फरक पडपाचो आसा? भारतीय जनता पार्टीन सदोदीत जें राजकारण केलें तें सदोदीत कोण तरी डिवायड जातलो आनी आमकां फायदो जातलो अशें आमी केन्नाच करूं ना। विधानसभेक सुद्दां आमी केन्नाच अशें म्हणूं ना की कोणे तरी एक जाल्ल्या नंतर आमी हारतले। आमी सदोदीत विचार करता आसतना आमचें प्लॅनिंग जें आसता तें आमी विरुद्ध सगळे वयतले अशी भावना आमी तकलेन दवरतात आनी त्या दृश्टीन प्लॅन करतात। आनी त्यामुळे राष्ट्रीय स्तराचेर जरी सगळे एक जाले जाल्यार आयच्या वेळाचेर नरेंद्र मोदी हो पॉप्युलर लिडर म्हणून सबंद देशभरा भितर आसा। 78% लोक मानतात की ते परत प्रधानमंत्री जावपाक जाय, कारण गेल्या 9 वर्साच्या कालावधी भितर तेंच्यांनी ज्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा केंद्राक ते सगळ्यांक दिसता। एकठांय येवन जेन्ना लीड करूंक सोदता तें कांय साध्य जावचें ना आनी प्रत्येक पार्टीचो एजेंडा वेगळो आसता आनी त्यामुळे केंद्राकूय ताचो कांय फरक पडचो ना। आमी पूर्ण बहुमतान गेल्या वेळार 303 ह्या वेळाचेर 350 टार्गेट आसा ते पूर्ण करतले आनी गोंया भितर सगळे जरी एक जाले जाल्यार गोंयची जनता भारतीय जनता पार्टीक 100% दोनूय सीट दितले हाचो पूर्ण म्हाका विश्वास आसा। 31 जुलयाक राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकराचो कार्यकाळ सोंपता। पक्षाचो उमेदवार खंय पार्लिमेंटरी बोर्ड थारायतलो। पार्लिमेंटरी बोर्ड थारायतलो आनी त्या नंतर तें फुडलो प्रोसेस। दुसरो प्रश्न म्हजो उरलो की म्हाका जी जबाबदारी पार्टी दितली ती हांव घेवपाक ह्या वेळाचेर तयार आसा अशें हांवें ऑलरेडी स्पेसिफीक सांगिल्लें आसा। त्यामुळे कितें आसा तें जो पर्यंत डिक्लेअर जायना आनी जो पर्यंत म्हजें नांव वयल्यान येना तो पर्यंत हांव कशें सांगतलो। त्यामुळे प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी साहिल मांद्रेकार। आयडीसीन उद्देगांक कोविड-19 एमनेस्टी स्कीम करून कोविडात त्रासात पडिल्ल्या उद्देगांक थाकाय दिल्या।
युनिट ट्रान्सफर वा बाकीच्यो सुविधाय दिवपाची तयारी आसा, मात उद्देगांनी रोजगार तयार करचो. चेअरमॅन रेजिनाल्ड उलयला. काम करिना जाल्यार प्लॉट परत घेतले म्हणून आयडीसीन स्पश्ट केलां. इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम एंड लीज रेंटाचेर रिड्यूस जातलो टू 5%. आमी पेनल्टी बी घालताले ती सगळी वेव ऑफ जातली आनी 5% इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम एंड लीज रेंट. आता इट इज कमिंग ऑन इन फोर्स ऑन 24th June 2023 and it is for 30 days period starting from 24th. Now there will be no more schemes, so we are telling the industry, our request is to the industry, take maximum benefit of it. All payments dues have to be cleared within the next financial year. It can't go across the next financial year. That is the scheme. Now tank restart korpako various procedure hai. They can start a unit. If they were manufacturing suppose soaps, they can manufacture something else. That soap could fail. Or if they were preparing cars, something that car could fail. So they can transfer the activity, change the activity. We will give them an option. If they want it, they can transfer the unit. We will give them that option also. We will give them even more facility. If they want some other change of activity, if they want permissions, we will help them. Even plans for constructions, we will give them time bound. We will give them all facilities. The total dues that are to be recovered are to the tune of 47 crores on premium, interest on premium, and also on the lease rent. So when we are reducing the lease rent, the penal interest from 11 to 5%, we will be losing around 9 crores. So we are expecting to generate around 36 to 37 crores. साहित्य अकादमीचे पुरस्कार जाहीर जाले. 22 जाणांक बाल साहित्य आणि 20 जाणांक युवा साहित्य पुरस्कार जाहीर केल्यात. गोयचो तुकाराम रामा शेट हाच्या जाण उपन्यासा खातीर बाल साहित्य पुरस्कार फावो जालो, जाल्यार तन्वी कामत बांबोळकाराक काणया चेल्या खातीर युवा पुरस्कार फावो जाला. दवरले आशिल्ल्या 150 वयर बेकायदेशीर घरांचे घाण उदक शेतान येता म्हणून थळावे पिकार. ही घरां बेकायदेशीर म्हणून तांकां डिमोलिशन ऑर्डर काडिल्ली. पंचायत बेकायदेशीरपणाचेर कारवाय करपाचेर उतर काडिना म्हणून शेतकारांचो बोवाळ. बेकायदेशीर घरांक नोटीस काडिल्ली, मात ते खंय कोर्टात गेल्यात म्हणून सरपंच सांगता. शेतकारांक मात पंचायतीच्या हेतूचेर दुबाव. दवरले बेकायदेशीर घरांचो थळाव्यांक त्रास. न्हाल्ले धुल्ले घाणीचे सगळे उदक गांवभर व्हांवन शेतात चल्ले. भलायकी खात्यान इन्स्पेक्शन केले. हेजे फुडें आमी तांकां सगळ्यांक लेटर धाडटले ते प्रॉपर ताका सोकपीट बांदपा लागून आनी तें उदीक तितून सोडपाक. लोक म्हणटा कम्युनिजादीन पयशे खाल्ल्यात काय पंचायतीन ते नकळो, मात बेकायदेशीर घरांची घाण लोकांक सोंसची पडटा. शेतां भाटाय पेड्ड्यार. तेंचे डेमोलिशन ऑर्डर जी धाडल्या तांकां कोण पयशे घेवन हायले नाय ते चोयतले. कुमदादीन गेलो आहाय जाल्यार कुमदादी दवरती, पंचायतीन गेलो आहाय जाल्यार पंचायती दवरती, कोणा ते दवरती. पूण आमगेलो लोक इनोसंट आहा, आमगे लोकांक तेंगे पयशे हायले नाय. आतां सरपंचान थिंगा स्टेटमेंट केला, थिंगा तो कितें म्हणटा, हे घरांक उदक वचपाक तांकां येमान दिवपा जाय, होसमान दिवपा जाय, वो एक बोर टँक मारपा जाय, तेंगे उदकाचे लायटीचे सगळी खंय वेवस्था करपाक जाय. आतां हांव नको हे जे सगळे वयर रावताय ते सरपंचागे सोयरे काय कुमदादी जे कोण कमिटी आहाय चोय तेंगे सोयरे म्हूण. कित्याक तुमी तेंक प्रोटेक्शन दिवपाक सोदताय, आमगे शेतकारांक कसो प्रोटेक्शन दिताय तुमी. सरपंच म्हणटा बेकायदेशीर घरांक नोटीस काडिल्ली, मात ते कोर्टात गेल्यात. 47 कितें घरां काडिल्ली. कितले दीस टायम दिले न्हू आमचो आमी काम सारको टायम टू टायम केल्लो आहा. 30 दीस टायम दिला न्हू तुमी कोणाना त्या टायम आमी दिवना. आमी सगळे रिपोर्ट आमी धाडिल्लो आहा. ते टायम दिवपाचे ते कोर्टान तेमी ते टायमार स्टे मागल्या. आतां तेंचे 3 तारखेर तेंचे रिजल्ट येतलो कितें ते आमी कोर्टा बद्दल आमी कांय करपाक शकत ना. गोंयांत कोणूय खंयच्यानूय येतात आनी बेकायदेशीर घरां उबारतात. राजकारणी तांकां मतां खातीर पोसतात म्हूण दवरलेकरांचो आरोप. प्रुडंटा खातीर भिमा पाटील. म्हजी बस पायलट प्रोजेक्टाक अर्ज करूंक प्रायव्हेट बसवाल्यांक डेडलायन 30 जून मेरेन वाडयली. आतां मेरेन 75 अर्ज हे स्किमीक आयल्यात. काणकोण मडगांव, कुडचडे केपें मडगांव आनी कुडचडे फोंडा पणजी रुटार बसी चलतल्यो.
सरकारान 4 कोटींचो आधार केला. गरज पडल्यार प्रायव्हेट बसी रिपेर करूंक पैशांची मदत करूंक केटीसी तयार आसा म्हणून कदंबाच्या चेअरमॅनान स्पश्ट केलां. अंतर्गत आमकां काणकोण आनी कुडचड्या ह्या 2 रुटांचेर आमकां एप्लिकेशनां आयिल्ले कडेन आसा आनी आमची तेजी लास्ट डेट जावन गेली. तेन्ना आमी आतां ताका एक्सटेंशन केलां. 30 जून पर्यंत आमी दवरले कडेन आसा आनी ही स्कीम खातीर खुबशे लोक एप्रोच जाले आमचे बस ओनर आनी आमी अशें थारिलां की ज्या लोकांच्यो बसी आसा आनी तांकां काही कारणास्तव तेंचे बसी रिपेर बी करचे पडटा आनी तांकांय आमी खंय तरी फायनान्शियली हेल्प करून तेंच्यो बसी जर तांकां जर इंट्रस्ट आसा जाल्यार आमी त्यो कदंबाक घेवपाचे थारिल्ले कडेन आसा. आमकां खूब बरें दिसता की जवळ जवळ 75 लोकांनी त्या हितून आपले विलिंगनेस दाखयले कडेन आसा आनी दोनूय रुटाचेर आमी जाता तितले बेगीन त्यो बसी आमी सुरू करता. खंयच्या मडगांव ते काणकोण रूट आसा मडगांव काणकोण आनी दुसरो आमचे कुडचड्यार रूट. कितलेशे बाकीचे रुटांचेर सुद्दां लोक आमचे बस ओनर एप्रोच जाल्ले कडेन आसा. त्या खातीर आमी ही स्कीम जे आमचे बसीचो धंदो खुबसो कमी जाल्ले कडेन आसा. आमचे गोंयकार भाव जे पयलीं बस चलयतले तेंच्यो त्यो बसी जे कोवीड टायमाचेर बंद आसलेल्यो काही कारणास्तव तांकां आयज आमी खंय तरी हेल्प करपाक सरकारान ही मदत कशी आनी तेंच्यो बसी आमच्या कदंबा मार्फत चलोवन त्यो आमी लोकांक ती सेवा दिवपाक जाय. कारण खुबशे कडेन त्यो बसी बंद आसल्या कारणान लोकांक खूब त्रास जाता. सो हो त्रास कमी जावपा खातीर ही स्कीम काडले कडेन आसा आनी आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत आनी आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोमीन गुदिन हांच्या दोगांनी ती बरी अशी एक सरकारान आमकां कदंबाक हेल्प केल्या. 4 करोड सुमार आमकां दिल्ले कडेन आसा आनी हे जे पण बस चलयतले तांकां आमी डे बाय डे तेंचे आमी डिझेला खातीर पयशे आनी तेंचे विकली तेंचे आमी पयशे दितले. आता एक लास्ट 21 तारीख आशिल्ली, आता कितलो टायम? 30 तारीख पर्यंत वाडयला. सारको पगार ना, इन्शुरन्स कवर ना म्हणून कदंबाच्या EV बसीचे ड्रायव्हर सध्या स्ट्रायकार. ड्रायव्हरांक पगार वाड जाय, बाकीच्यो सरकारी सुविधा भत्ते जाय. गोंयभरच्यो 50 कदंबाच्यो EV बसी ऑफ रोड. कॉलेजींची भुरगीं काम धंद्याक यो वच करपी लोक आनी टुरिस्टांकूय बरेच त्रास जाले. सकाळ फुडें लोक बरोच वेळ बस स्टँडार आडकून उरलो. आयज मडगांव कदंबा डेपोंत सुमार 50 कदंबाचे ड्रायव्हर स्ट्रायकार आसात. तांची मागणी आसा तांकां पगार वाड जाय, तशेंच तांकां बरें इन्शुरन्स जाय, तशेंच ताचे आनी जायते प्रॉब्लेम आसात. आतां आमकां दिश्टी पडटा हांगासर मडगांव सावन पणजे वचपाक कदंबा लागीं बसी नात. लोक गर्देन भरलेलो आसा आनी लोक रावता केन्ना काय तांची बस येतली म्हूण. An issue of the bus over here which has not been provided to us JC students because as for today there is some strike or something and usually it is they say that you have to remove passes and all which we cannot because some days we come and some days we don't. That's the reason we cannot remove passes but they are saying to remove passes and all. So today you have to face problem? Yes, because I think so some buses are on strike. The drivers are on strike. That's why you cannot. The buses do not come. Other days how this is? Other days they say that you have to remove passes because students are not coming and all that. All reasons are giving. But see, now so many students are there, but they are going with private buses, fully packed, and there is no place in the bus, private. So as I requested them, they are saying to telling me to go here and there. त्यांच्यानी आमकां 2 मिनट टायमिंग दिल्ले, आमी ना म्हणून सांगले तांकां. 3 मिनट परत त्यांच्यानी मागीर राती मेरेन सांगता म्हणून सांगलेलो, पूण अजून सांगूना त्यांच्यानी काय. आन्सर ते 15,000 सॅलरी हा पळय फक्त सुकत 15,000 दिता. फक्त कितें आतां गव्हर्मेंट कितें करता, गव्हर्मेंट हॉलिडे असल्यार पे करता पळय आमकां घालून, तशें कांय ना तेंगे स्कीम. आनी कितें 31 दिसाचे आतां 30 डेज आतां 1 दिसाचो पेमेंट ते खाता ते दिना, ते चाल जाल्यार तूं असले तसले रूल्स आमकां सांगता मागीर. आनी सर पळय आयकय आतां नॉन AC ड्रायव्हर गेलो, आमची AC गाडी भायर काडली, ताका एला वाडा चलोवपा ती गाडी, तेणें ट्रेनिंग दिला, कितें केला जाल्यार आमकांय तितून हें न्हू. आमगे न्हू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बॅचा फर्स्ट बॅची सेपरेट पेमेंट, सेकंड बॅची सेपरेट पेमेंट, तेश कोण आम गेले कळटा का न्हू. हे सगळे ड्रायव्हर एकू गाडी चलयताय कळटा का न्हू, पूण पेमेंट सेपरेट आहा आमकां तेश कोण आहा. आनी आमकां सांगलेलें पयलीं 22,000 पेमेंट म्हणून कळटा का. DMान देखून हें केला, पूण आमकां दिताय ते 15,000 कट करून.
पण तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर आसा न्हू? बट कॉन्ट्रॅक्टर सर पळय आयकय, कॉन्ट्रॅक्टर आसून आतां ती नॉन एसी ड्रायव्हर येवन तू ही गाडी कशी घेऊन गेले? पब्लीक हॉलिडे ना, सीक लीव ना, कांय ना. आमकां कशें जातलें आनी वयल्यान रावले जाल्यार पगार करता. हय, प्लस 2 दीस रावल्यार सुद्दां विकली ऑफ उडयता. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडस. कळंगुटे पेटोवपाक शिवप्रेमी जबाबदार न्ही. शिवस्वराज कळंगुटचो अध्यक्ष वांगडी आनी कांय प्रेसाच्या लोकांचे म्हूण सरपंच जोसेफ सिकेर म्हणटा. ती सुवात एक्सिडेंट प्रोन म्हणून 10 दिसांचो वेळ दिवन पुतळो काडूंक नोटीस काडिल्ली. जोसेफ म्हणटा ताणें जमीनदोस्त वा डेमोलिशन म्हणूं ना. सुदीन धवळीकार म्हणटा सरपंचाची चूक. शिवाजी आमचे दैवत. आय एम नॉट होल्डिंग द शिव प्रेमी जे कोण आख्खे गोंयचे येयलेले और कोंगुटचे भायले येयलेले तांकां रिस्पॉन्सिबल. हांव रिस्पॉन्सिबल दवरता ते प्रेसिडेंट ऑफ शिव स्वराज कालांगूट म्हणून आनी तेंच्या मेंबरांक ज्ञानेश्वर माडकर. तेणेंनी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिले शिव प्रेमी की पंचायत डिमॉलिश करता म्हणून तो स्टॅच्यू शिवाजीचो. आणि थोडे प्रेस पर्सनांनी अशें दिले की पंचायत जमीन दोश आणि डिमॉलिश करता म्हणून, वीच वॉज क्वायट रॉंग. पयले सुवातेर हांव थोडे प्रेस जे कोण हांगासर आहा तेणींनी हो उजो घातलेलो आसा आख्खे गोंयांत की हांव जमीन दोश करतलो म्हणून. हांवें खिचरूच म्हणूंक ना जमीन दोश करतलो और डिमॉलिश करतलो म्हणून. हांवें बरयलेलें आसा की आमीन एक लेटर केलेली आसा तेका टू रिमूव इट, पूण नॉट टू डिमॉलिश आनी जमीनदोश करतलो म्हणून. डिमॉलिशन ही 2 उतरां म्हणून तुमी तुमच्या प्रेसार घातले न्हू, तेन्ना आमची ही सगळी कोंगुटची वाट लागली. सरपंचाची चूक आसा त्या बद्दल म्हणटा आनी ती ताणी चूक माफी मागून मान्य केली. इश्यू रिजॉल्व जाला, ताचेर हांवूय चड उलयना, पूण तें आमचें दैवत. शेतकारांक 2 सिजन जाले सरकारा कडच्यान सपोर्ट प्रायस मेळूं ना. शेतकारांनी कशे दीस काडपाचे काय म्हणून जाप विचारूंक काँग्रेस शेतकी संचालक नेविल आल्फोन्सा कडेन पावली. शेतकारांचे पेंडींग पयशे दितनाच सपोर्ट प्रायस वाडोवचो म्हणून मागणी. अधिकारी तयार. शेतकारांक पिडून जमनी भायल्यांच्या भरीक घालपाचो प्लान म्हणून काँग्रेसीच्या कॅप्टन विर्याताक दुबाव. स्थानिक बारीक फार्मर दे आर लिडिंग अ हँड टू माउथ एक्झिस्टन्स. आनी हें डिले करप म्हणजे आमकां एक कॉन्स्पिरसी कशी लागता. जेन्ना एका सायडीन TCPचे एमेंडमेंट हाडटात असेंब्लीन कशे एग्रीकल्चरल लँड ऑर्चर्ड लँड कशें कन्वर्ट करपाचें, आनी दुसऱ्या सायडीक जे फार्मर आसा तांकां स्ट्रेंगुलेट करतात. म्हणजे तुमी आतां सोडात. एका सायडीक एनावन्स करता पॉलिसी, दुसऱ्या सायडीक सोडात तुमी, म्हणजे ह्यो जमनी कन्वर्ट करून हे दिल्ली पार्टी आसा तांकां दिवपाक. दिस इज वॉट इज आवर फियर. सो आमी आयज आयिल्ले हांगा प्रोटेक्ट करपाक तांचे इंट्रस्ट, आमच्या फार्मरांचे इंट्रस्ट. आनी जेन्ना म्हणटा तो 5 रुपया खंय 2 रुपया इन्क्रीज करता MSP. टुडे वेर इज द इन्फ्लेशन. 5 रुपया म्हणजे कितें? 5 रुपयान च्या मेळना. आनी मिनिस्टर बसतात 5 स्टारान. तांकां कळपाक जाय ग्राउंड लेवलार कितें पळय ती परिस्थिती आसा फार्मराची. Support price is not coming on time. If they are going to delay it by 2 crops जाला आता. This is totally unfair of the government, because if 5 rupees paddy for the paddy, 5 rupees is the support price, which they have to increase. They have not revised it for quite a long time. We have spoken about that also, to increase the support price of paddy. पूण हे थोडे पयशे तर दिवपाचे गव्हर्मेंट हे स्थानिक शेतकार गोंयकारपणांक आहाय तांकां तर दिवपाक तर फाटीफुडें जाता जाल्यार ही एकदम चुकीची खबर. And he has told us that he will do it as soon as possible and also increase the support price of paddy, which is from 22. He is saying it is going to be 22, but we have asked him for 25. गोंया लागसार रामनगर 32 लाखांचो सोरो एक्सायजान जप्त केलो. पार्लेजी बिस्किटांच्या आड सोऱ्याचो स्टॉक घेवन ट्रक गोंयच्यान भायर सरिल्ले. ट्रकाचो मालक आनी ड्रायव्हराक धरला. 2 लाखांचे पार्लेजी बिस्किटा बरोबर 20 लाखांचो ट्रक जप्त.
54 लाखांची रेड रामनगर पोलीस स्टेशनार कंप्लेन जाल्या. गोव्यातल्यान हैदराबादाक वचपी अशोक लँड ह्या वाहनांतल्यान गोवा निर्मितीमध्ये बेकायदेशीरपणे वाहतूक जायत आशिल्ली अशी माहिती जोडा तालुक्याची CPI नित्यानंद पंडित एका मिळिल्ली. त्यानुसार नित्यानंद पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली आज शुक्रवारी रामनगर हांगासर या वाहनाचेर धाड घालून सुमारे 32,06,400 रुपयांचो गोव्याचो सोरो हो जप्त केलो आसा. ह्या प्रकरणी तेलंगणा हांगासरल्या चालकाक अटक केल्ली आसा. अशोक लँड वाहनात मध्ये दारूचे बॉक्स आणि कडेन हे पार्लेची बिस्किटांचे बॉक्स घालून ही दारूची वाहतूक केली जात आशिल्ली. या प्रकरणात एकूण 140 बॉक्स जप्त केल्ले आसा. तेज्यात 130 आसा ते मेन्शन हाऊस या कंपनीच्या दारूचे आणि 10 बॉक्स आसा ते रॉयल स्टॅग या कंपनीचे आसा. एकूण 2,520 लिटर दारू ही जप्त केली आसा. या प्रकरणात एकूण 2 लाख रुपयांचे पार्लेचे बिस्किट, 20 लाख रुपयांचे वाहन आणि 32 लाख रुपयांची गोवा निर्मितीमध्ये असे एकूण 54 लाख रुपयाचो मुद्देमाल हो रामनगर पोलिसांनी जप्त केलो आसा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.